गाइस गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे नो बरी? आम्ही बी आहे सगळी बरी. आणि आम्हाय चा पिली गे चा पिता. आणि आज ब्रेकफास्ट आहे माझी फेवरेट बिस्किट गेले आणि चाव. ते किती खायले गे पाव बंच खायला म्हणजे ते सकाळ असतो बंच खायला म्हाका नाका काय ऑल बिस्किट आणि मागीर चाव. ओके चाव पिता आणि मागीर मेळटा तुमकां. तिचे भाजीचे किटू ती पोटली भरून हाकिचे. सो गायज येते तुमकां आतां मेळटा कालचो व्लॉग आणि आयचो व्लॉग एट जॉयंट केला. मागीर इवनिंग काल काय व्लॉग करूं नाय. सो आज सोमते कोता व्लॉग. आणि सकाळी च्या पिल्या मायन ती च्या पिल तेन्ना शूट केलो नात कोता. ती भाजी न्हू आमगे नेबरान हाडून दिली आमकां इतुली म्हणल्यार तेंका सांगलोलें मातशी भाजी काडून हाडून दी म्हणून. ती आतां सोमती वयता मायगेर नेबरागेर. आमकां कोण बरी कोताय न्हू सो तेंका दिती माय दितोली व्हरोन. आनी माय वयता आयज घरा. आयज वेनिसडे तेक सांगलोलें राव म्हणून. सो ती म्हणटा चड दीस जाल खंय तेगे घर हें जाता. सो फायनली ते पावयतो घरा. तेजे पयलीं वयतलो पणजे. तेजे पयलीं वयतले बाबा हाडूं. आतां जाल्यार 11:15 जाले. बाबाक येतले आनी सोमते मागीर तेशी तेक पावयतले आनी पणजे वयतली पयलीं तेगे काम आहा तें करपाक. मागीर तेक पावयतले आनी मागीर घरा येतली. आयचें नॉर्मल रुटीन आहा. आनी येस मायंड मातशें अपसेट आहा. थोडी कितें वस्तू लागोन थोड्या लोकांक दुसऱ्यांची बरो जालो नाका न्हू. फेक एलिगेशन्स बी घालताय न्हू तशें कितें जालो आहा. मागे कांय न्हू पूण अशें कोणागे कितें आयकलें जाल्यार मागीर मूड ऑफ जाता. म्हाका कोणागे अशें कितें वायट बी अशें हें जालें न्हू म्हाका जायना आयकोपा म्हाका सोंसूं जायना. आनी म्हाका एक सांगत न्हू तुका 4 दिता. बट 4 दिता केन्ना जेन्ना तूं आमकां सांगता ते मनशाचें अशें तशें जेन्ना म्हाका खबर आहा तें मनीस करेक्ट आहा ते मनशाचें तशें कांय ना जाल्यार तुका हांव 4 दिता. आनी कोणाचें बेश्टें अननेसेसरी कितें सांगिल्लें फोटिंगपणां केली जाल्यार हांव गी रावना. हांव त्या मनशाक लागून झगडटा. तो मागीर कोणूय मनीस हांव त्या मनशाक हांव अडकोता पर्सनली अडकोता जाल्यार हांव त्या मनशाक लागून स्टॅन्ड घेता. सो आतां तशें जालोलें आहा. एक मनशा लागून जालो आहा. ते मनीस अशें कितें लोकांचें वायट करून तुमकां कितें मेळटा. थोडीं मनशां अशीं आसता लोकांचें वायट केल्या शिवाय तेंचें जेवण पोटान वचना ना लोकांचें खोबऱ्यो केल्या शिवाय तेंच्या पोटान जेवण वचना. तेंकां सूख मेळटा ना वयर वचोन कशें हें कोतो म्हूण जाण कोण ती कितें आयकोताय म्हूण कोण लोकांचें पाड घालून कितें मेळटा. तशें आसताय ती. हिचे न्हेसली वयता मगे ती आतां नाचोता सगल्या तशी ती न्हेसल्या उपरांत तेन्ना नाचतली. मेवले केस फुगयत ती. गायज आतां हांव भायर सरता मागीर मेळटा तुमकां डायरेक्ट चोयता मॉडेल क्लिपींग काडीत जाल्यार दाखयतलें. ओके जालें आमगे काम पणजे. आतां वयता मागीर पावोवपा आनी तेजे उपरांत घरा वयतलें. जस्ट कीप द बॉटल राजा. आनी चोयता थिंग पार्किंग मेळो ना आमकां हाटल्या बँकी कडेन. थिंग मेळो जाल्यार एक बऱ्या पडटलें आसलें. तरी पूण एक चलोन येवचें पडलें तशें कित्याक तेशें आनी वान वसो मेळना न्हू. चयली बाबा काम दिसताय चयली काशेर जालें. ओके तुमकां एक पावयत थिंगा मेळटा मागीर. राव गो मातशें नुस्तें घेवन येता 500 बरी पयलें. आतां हिंगा कारान जालें मोला कडेन थांबल्या. ते कितें जाय तें घे सांगलें वोसान. मोला म्हळ्यार कितें जाय थोडे सगळे दिले ते एक मामीन पूण तेक आनी कितें जाय अशें बेश्टी मोलां वता. तेक वचपा उमेद आहलोली त्या मोलान. सो फायनली तेक त्या मोलान वता चयता. सगळे आमी दिल ते आयन बी सगळे मामीन
दिल तेक जाय तितले पूण तेक न्हू मॉलान वचपा उमेद कशी सो हे सकयल न्हू ते तालिगांव आहा ते मातशे स्टेप्स न्हू ते मुखाशीर जाता ते मॉलान वचून यो वयता पावयतली आनी मागीर गारोयतली ओके मागीर मेळटा मागेली आनी मागीर क्लिपींग काडूं मेळो ना कित्याक मॅफीक येयलोलो फोन सो तेकोण उलयताली खंय हांयें ना हाटल्या आसतलें हाती आहलो मरे हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल सगळी कशी आहाय तुमी आहाय न्हू बरी आमी बी आहाय सगळी बरी सो गायज न्हू पायनॅपल कोता पायनॅपलाचे सांसव कोता ओके सो ती रेसिपी तुमकडे शेअर करता हांव कशें कोता ती सो हांवें पायनॅपल घेयला डॅडीकडे काट करून घेयला कुडके केला बारीक बारीक आनी इंग्रेडियंट कित कित लागतो ते दाखयता तुमकां पायनॅपल घेयला एक काट केला ओके सोय घेयला एक नाल गोड जाय तितलें घालतलें ओके करी लिव्स घेयल्या ओदी पिठो रेड चिली पावडर सांसवां कडी ओदी पिठो रेड चिली पावडर आनी सोय मिक्सरार मारता पेस्ट हें कोता उदीक घालता आनी पेस्ट कोता मुखार दाखयता सोय घेयल्या ओदी पिठो ओके रेड चिली पावडर न्हू तुमकां कितू तिखसाण जाय त्या प्रमाणे तुमी घाला ओके थोडोसो घायला मागीर हांव टेस्टा प्रमाणे तीख जाय जाल्यार आनी घालतलें उदीक घालता आनी पेस्ट कोता गोड ग्रेट केला आनी मसाला हे वांटला ओके हांडी घेयल्या तेल घालता सो आतां वचून ओके तेगेले उदीकूय घायला मातशें ओके गोड घालता गोड घालता आनी मिक्स करता आनी दवरता शिजती ह्या गोडान पायनॅपलाचें कितें ज्यूस मिक्स हें जावन स्वीटनस वाडपा उदीक घायला थोडेशें आनी गोड आनी उदीक आनी हें सगळें शिजयता कांय जात न्हू मसालो घालता सगळो मसालो घायला तें स्लो गॅसीचेर शिजोवन दवरता मीठ आतां तुमी चॅक करून तुमगे एसपा मीठ तुमी घाला कायद्याचें मागीर ऑलमोस्ट जाला मातशें दाट करता आनी मागीर काडटा आनी दाखयता तेचें जालें मागेलें काडटा आनी दाखयता मागेलें ओके आतां सांसवांक जालें फोटो बी लास्ट शूट करपा उरला आनी म्हाका मागीर हांव वयतलें आनी मागीर टेस्ट करपा जाय आनी तुमकां सोमतें हालें मेळटा आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता आयचो ब्लॉग सिंपल आहा सारको आनी म्हाका मायक घालून हांवें वॉयस स्लो जाला आसतलो सो ती सजेस्ट करा मायक घालपाक सो कोता हांव पूण उगडें आसून ना म्हाका मागीर ट्राय कोता मायक घालपाक ओके हो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा आनी ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेरूय वचून चोया तुमकां ब्युटी कितेंचें जाय जाल्यार नॉलेज ओके टील देन बाय गायज तें मागीर सांसव केला हांवें पायनॅपल सांसव तुमी चोया कोराय घरा आनी कमेंट सेक्शनार सांगाय तुमी कशें कोताय तेंय सांगाय ओके